देवा बाबा तू सर्गीच्या सर्वोत्तम तुका नामांकरता आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता Jesu Krista, tu sergicha, serpodon tuka, naman kerta, aradhanani, vandan karu, जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता हे पवित्र तू सर्गीच्या सर्वोत्तम तुका नामांकरता आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता हे पवित्र तुया तू सर्गीच्या सर्वोत्तम तुका नामांकरता आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता हे देवा बापा तू सर्गीच्या सर्गार सदांच संतोष करीत आसच्या तुझ्या भुरग्यांचेर दीस घालच्या संवसाराचेर दीस घालच्या आमच्या पातक्यांचो मोग करच्या आमचे तें काकूळटान दया दाखोवच्या आमच्या रसनारा आमच्या सडवणदारा आमच्या सर्वस्व देवा बापा सरपडून तुका नमान करता आमकांच आमी तुका समर्पण दिता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता हे जेजू क्रिस्ता देवाच्या पुता आमच्या सुरगंधरा आमच्या खातीर मनशा रूपान घेवन आयिल्ल्या ल्हानशा उल्या रुपा पोळी साकरमेंतान हजारांच्या देवाच्या पुता आमच्या मोगा खातीर मनशा रूपान घेवन तूं येवन आत्तावीन आमचे गतीन जियेल्ल्या सर्गीचे सगळे गूट आमच्या खातीर ते उक्तें केल्या नाना तरा देवाचो मोग मनशाकडा प्रकट केल्या जायते अजापा मिलाग्रे जायते जे उतरांनी आमकां जागयल्ल्या आमकां समेस्तांक शासनाची जिवीत जोडून दिल्या ह्या संवसाराचे संतोष आनंद उल्हास महिमा
आमकां फावो केल्ल्या जेजू क्रिस्तान मान तुका ज्या कस्ता मरणा वरवीं आमी आज तुका नमान करता आमकां आमी तुका समर्पिता हे पवित्र आत्म्या देवाच्या आत्म्या संसार रस्ता आसतना तूं आसलोय आनी आमच्या संगात ह्या वेळार आसाय तूं तुका आमी तुका अर्गां दिता हांव तुका वाखणटा त्या पवित्र आत्म्याचे सत्य तुज्या बळान जेजून धाडल्या पाराक दिता तुजे पत्वेन तुजे सत्य तुज्या बळान सगळ्या संवसारांत घडटा तें बरेंपण ह्या आराधन ह्या वेळार हे मागणें संवसाराच्या कोणशे लोकांनी पळोवन तें सगळें आराधन तुका लागून तें घडटा देखून तुका आमकांच आमी तुका समर्पिता पवित्र आत्म्या आराधन आनी वंदन करता तुका स्तुती करता हे पवित्र आत्म्या आमी तुका नमान करता जीवन आमचें समर्पण दिता आमकांच आमी तुका भेटोवन दिता देवा बाप्पा जेजू क्रिस्ता पवित्र आत्मा एक देवा एक देवा आमी तुजी भुरगीं मस्कत भुरगीं आमी पातकी भुरगीं आमी आमकांच आमी तुका समर्पण दिता आराधन आनी वंदन करून एक देवा बाप्पा पुता पवित्र आत्म्या जो आसा आदी म्हाका आसलोय आसा आनी आसतलोय सदां काळाक सांगात आसतलो आमकां पळोवच्या आमकां सांगात दिवच्या पवित्र आत्म्या जेजू क्रिस्ता देवा बाप्पा आराधन आनी वंदन करूंक महिमा दिवंक वाखणी दिवंक स्तुती दिवंक त्या वेळार आमी तुजी भुरगीं असगत हांगासर आसा हिंबेसर पडून नानांतराच्या रितीन माध्यमांतून युट्यूबारान हेर रितीन हेर कडेन सबार कडेन आमी तुका पळयता आमकांच आमी तुका समर्पण दिता पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 देवा बाप्पा जेजू क्रिस्ता पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 सगळी आमी सोम्या देवा बापाची देवा पुताची जेजू क्रिस्ताची आमी स्तुती करया हालेलुया 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 देवा बापा अर्गां तुका वंदन तुका स्तुती तुका जेजू क्रिस्ता अर्गां तुका महिमा तुका स्तुती तुका पवित्र आत्म्या अर्गां तुका वंदन तुका स्तुती तुका हालेलुया 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 तर एक देवा तुका आमी वाखणटा तूं आमच्या मदांत आसाय सगळो संसार तुका वाखणटा तुजी महिमा गायता सगळो संसार तुजो मोग करता आमी समेज तुजी भुरगीं तुवें विसरून काडलेली तुज्या मोगाची तुवें विसरून काडली तुज्या मोगाची आज तुका आमी नमान करता तुका वाखणटा तुका दिन वाजता ಮಗಳ ಬಾಪ जेजू क्रिस्त हा पवित्र आत्म्या सदा भक्तानो मार्तिरानो आंजानो नित्यादर आमचे माये आमच्या संगात खरंच तूं हजर आसा तुमी हजर आसात सगळीं वैभव हांगासर आसा म्हण आमी सुख मानता तुका आमी तकली बागोवन मान करता ह्या वेळार जेजू तुज्या पुता आसा सांगता बापा तूं हांगासर आसाय पवित्र आत्म्या तूं हांगासर आसाय जेजून धाडल्या पाराक दिता सगळें आमचें मन उगडूंक सगळें आमची चिंतनां भोगणां सारकी करूंक आमकां वाट दाखोवंक आमचें जिवीत सारकें घालूंक
आनी प्रत्येक जावन सर्गीच्या वाटेर आमी जियोंक ह्या संवसारांत जेजूच्या आज्ञा प्रमाणे कुशे प्रमाणे जेजू शिकयलें सगळें आमी सत समजून काण घेवंक आमकां उजवाड दिवच्या पवित्र आत्म्या आमी तुका नमान करता तुका वाकणटा दिनवासता आनी तुमी तुमच्या त्या गायींची आमी स्तुती गावन सर्गीच्या वैभवा सांगाता वय थोडो वेळ तुमी सांगाता करचूंक आमकां फावो केल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता वाकणटा तुका दिनवासता हालेलुया 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 उगडा आपण ग्रंथ म्हणटा व्हडलें दृश्य हांवें देखलें थंयसर जायतो वैभव आशिल्लो देवाचो पोती थंयसर आशिल्लो जेजूय थंयसर आशिल्लो आनी सगळे सांत भक्त आंज बडवे समेस्त देवाचे महिमेन भरले सगळे देवाची स्तुती गावन म्हणूंक लागले हालेलुया म्हणून आमी सांगता आसता सांता भक्त सांगता मार्तिना सांगता देवाची स्तुती गावन सांगता आमी एकाच साळ्यान म्हणटा हालेलुया 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 त्रेक देवाक आमी वाकणटा त्रेक देवाक आमी स्तुती करता देवाच्या उतराचेर आमचे वावरता आमी दवरन आ सुम्याक आमी स्तुती करता मोगाळ भयणी बाबानो युट्यूबाचेर नाना तरेच्या माध्यमाचेर पळोवनचे आनी हांगासर हजर आसल्या म्हज्या भावा भयणीनो जेजू हांगासर हजर आसा जेजू खंयसर गेलो थंयसर बरेंपण घडलें जेजू खंयसर आसलो थंयसर नवें सावन घडलें जेजू खंयसर आसलो थंयसर भलायकी मेळ्ळी देवाच्या उतरा उदेशीं जायत्यांक बुजवण मेळ्ळी पातक्यांक जिवीत मेळ्ळें खोट्यांक सारके वाटेक आपण हाडूंक जेजूचें उतर तांकां बोळ जालें आनी मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळें आनी अशें सासणीक जिविताचो दायज जाल्लो जेजू आमचे मदें हजर आसा आनी तो खरोच 2020 आनी 2022 वर्सां आदीं संवसारांत आशिल्लो आज ह्या उंड्या रुपार आमचे मदें खरोच हजर आसा ताका जावं स्तुती ताका जावं वंदन ताका जावं महिमा जरी तर किर्तनकार म्हणटा जाल्यार हजारां वर्सां आमी जियोवचे बदलाक एक घडी देवा सांगात आमी जियोवचें कितलें बरें आनी आमी आज हो एक घंटो सुम्या सांगाता खर्चीत आसतना तोच जेजू आमी सांगाता आसा आमकां कितें बे म्हणटा साम पावलो सोमी आमी सांगाता आसल्यार कसलें बे आमची पिडा शिडा आमचे कश्ट आमचे बेजाराय आमची चिंतना आमची बोगणां आमचे खंत आमचे रीण आमचे एकसूरपण आमची नाना तरांची भें कितें आमकां खंयचें आमकां भें ना कित्याक सोमी सांगाता आसा सोमी सांगाता आसा सोमी सांगाता आसा इट इज बेटर टू लिव इन द प्रेजन्स ऑफ गॉड ऑल द डेज ऑफ आवर लायफ इट इज बेटर टू लिव इन द प्रेजन्स ऑफ गॉड ऑल द डेज ऑफ आवर लायफ सदां सोम्या सांगाता जियोवचें कितल्या अपुरबायेचें म्हणटा किर्तनगार देखून ताजी स्तुती करात ताजी महिमा गायात ताका वाकण ताजी स्तुती करात सगळें खोटेपण आमचे जिणेंतलें पयस वता सगळीं चिंतनां पयस वतात सगळीं बेजाराय पयस वता सगळे आकांत पयस वतात रिणकारांचें तांचें आमचें उलोवणें गरजणें सगळें पयस उरता कित्याक पवित्र पुस्तकांत सांगलें आसा तुजेच खातीर हांव झुजतलो तुजे खातीर हांव झुजतलो हर एकल्या भावार्थ्यांक आज जेजू म्हणटा देवाचो उतर म्हणटा तुजे खातीर हांव झुजतलो कित्याक आमी भियोवचें कोणी आमकां कितेंय करून दी कित्याक आमकां भें कोणी आमचें अशें कितें म्हणून दी कित्याक आमकां भें आमचे सांगाता सोमी आसा आमकां कसलेंच भें ना ताचे खातीर आमी जियेता ताचे खातीर आमी आसा आनी ताचे खातीर आमी मोरतेल्या कित्याक तो जावन आसा आमचो सोमी सोडल्यार दुसरें आमकां कितेंच ना देखून आमी कोणाचेय पातळी ना कित्याक सगळी सकत सोम्याक आसा देखून जेजू म्हणटा बापान म्हाका सगळी पदवी दिल्या बापान म्हाका सगळी पदवी दिल्या बापान म्हाका सगळी पदवी दिल्या संवसारांतली कसलीय पदवी आसूं दी कसलो अधिकार आसूं दी कसलें बळ आसूं दी कसली सकत आसूं दी ती सोम्यात ही मात्र आसा ताच्यान व्हरता संवसारांत कोणूच ना देखून भगवान पावलो म्हणटा सोम्या ते मात्र आमकां जैत मेळटलें सोम्या ते मात्र आमकां सोडवण मेळटली सोम्या ते मात्र आमकां संवसारांत जिवीत मेळटलें संतोष मेळटलो आनंद शांती समाधान सगळें आमकां मेळटलें न्हय मनशांतय न्हय पयशांतय न्हय संतीतय न्हय आस्तीतय न्हय भांगारांतय खंयचें तें आमकां कितें मेळचें ना कोणाक आस्त बदी भांगार आसा ताका भें आसा पूण सोमी आसा जाल्यार ताका धैर्य आसा बोळ आसा पवित्र आत्म्यान सकत आसा सर्वस्व आसा पिडा येवं दी कश्ट येवं दी आकांत येवं दी मारेकार संगती घडोवन दीत कितेंय घडोवन दीत खंयच्यान तितू भें ना कित्याक काय ते सोमी आसा कित्याक सोमी सांगाता आसतना जायतेन बरें जालें उपरांत सोमी सांगाता ते सेवा करून गेले पवित्र पुस्तक म्हणटा सोम्याच्या फाटल्यान ते गेले जावं पुरो केप्पो कुड्डो मोनो थोंटो बेरो कोडकार सगळे कोडकारां थंयसर गूण जावची सकत नातिल्ली
कोडकार थंयसर गूण जावचें म्हण नांतच नातलें. थोड्या वर्सां आदीं आस्मा आसलें गूण जावंक नातलेंच, पूण आतां जायतें वखद आसा. पूण जेजू आसल्या असाध्य म्हणल्यार संगतीताई आपूण माथेर जाता, आपूण मुखार वता आनी तो तांकां आपण बरें करता. कोडाकार घडये कोड आपडला आनी गाय आपडलात, तांची बोटां कुडके जाल्लीं, घडये तांच्या दोळ्या वयर थंयसर गाय आशिल्ले, कान घडये तांचे पिड्यान भरल्ले, कुसले घडये कितें कितें जालें तें सोम्यान आपल्या वेळार ते नितळ जाले. सोमी तांणी सांगता आसलो. आनी जरी तर जशीच खंयसर गेले, जावं पळय दर्यान मासली धरून गेले, जावं पळय पैण करून गेले, खंय गेले आनी ते भियेले. आनी जेजू मुखार म्हणटा भियेनाकात, हांव तो. आमच्या आज सोम्याचे विश्वास दवरूंक आज आमकां संदर्भ दिल्या देवाक आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया, ताका अर्गां दिवया आनी ताची सरपडून ताका आमी संपूर्ण रितीन समर्पण दिवया. कित्याक आमच्या जिवीत ह्या संवसारान म्हजें म्हणलें कांयच ना. आमी उदकाचेर आसल्या बुडबुड्या बरी, खंयच्या वेळार तो बुडबुडो फुट्टा आमी नेनाव, एक मातयेची आयदनां बरी खंयच्या वेळार ते फुट्टा म्हण आमी नेनाव. पूण पवित्र पुस्तकान देवा बापान सांगल्या प्रमाणे, देवाच्या उतरान सांगल्या प्रमाणे एक मडकी जरी तर फुट्टा ती परतून माती सांगता एकठांय करन आनी एक रूप दिवंक देव शकता म्हण सांगता. देखून आमच्या जिणेंत आमी जियेत आसतना सोम्याचेर संपूर्ण भरवोस दवरल्यार आमी कित्याकच भियेना. आनी केदोळा भियेता आमी दोन दोणीचेर पांय दवरल्यार. सोमी हांगा आनेकलो आनी खंय मनुश्या सांगता जियेत आसतना मनशान सांगल्या बरें, मनशाच्या उतरा प्रमाणे, मनशाच्या कायद्या प्रमाणे, मनशाच्या संगती प्रमाणे आमी जियेला जाल्यार सोम्यान सोडलो जाल्यार आमी कश्टां पडटा, आमी आकांतां पडटा. सोमी ना जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना. म्हणटा जो आमचे 15वे अध्याय 5वी वळ, हांव नासतना तुमच्यान कांय करूंक जायना, म्हजे विना तुमच्यान कांयच करूंक जायना. विदावट मी कॅन डू नथींग म्हणजे कांयच करूंक जायना. कितें आमी करता जाल्यार ते सोम्याचे सांगात आमी करता. सोमी आमकां खरें येता, सोम्याचे सक्तेन बळ आनी तें आमचें थंय घडटा. देखून जें बरें जावं जें वायट जावं आमी सांगता सोमी आसा म्हणल्यार धैर्य आमी काणगेत जाय. आनी आमचें सांगता सोमी आसतना आमकां कसलेंच भेना, सगळें आठवड्यांतलें चिंता बोगडांतलें सोम्या समर्पण दिल्यार सोमी आपणा तें काणगेता. आनी सोमी आमकां म्हणटा तुका हांव सुडका दितां, कश्ट जातलें न्हू, वजलो वयतलें न्हू, म्हजे सरशी येया. कित्याक आमी आज अडचणेंत आसा, कित्याक आमी दुखेंत आसा, कित्याक पिडा आमकां एक वचें जाला, कित्याक सोम्या थंय आमी पावो नाव. जरी तर एक व्यक्ती आपल्या जिणेंत तो ताका जाय जाल्यार बरी जी येता, सोम्या सोडटा, सोम्या थंय फाटीं ताका बारीक कश्ट आसा. एक फावटी अशें घडलें खंय एक पेटो आसलो, तो सगटान चापतलो आनी धन्यान चिंतलें खंय ह्या पेटाक ते सोडून येता म्हणून, आनी ते मातसो सोडून गेलो आनी सोडून फाटी येता आसतना घरा धन्यान पावच्या पयलें पेटो घरा आसलो खंय. थोड्या फुडें आमची गत तशीच सोम्याक आमी सोम्या म्हणटा, पूण सोम्या सांगलें बरी करना, ताका सांगाता काणगे वचना, ताज्या लागीं उलयना, ताजें गणनें करिना, तो आसा म्हणून आमकां बगना. आनी देखून आमचें जिवीत आज एक सुकल्या फांट्या बरी जाला, जो आमच्या 15वे अध्यायांत आमी आयकता. जरी तर म्हणटा तुमी खाण उडले जाल्यार तुमी सुकल्या फांट्या बरी व्हरून उज्या घालतले, देखून हांव आज एक सुकलो फांटो गाय सोम्या मुखार, हय सोम्या ते एक जावन म्हजें जिवीत सोम्याक संपूर्ण समर्पण दिल्लो व्यक्ती गाय हांव आज. हांवें सुकलो फांटो गाय कातर उज्या घालता तसलो, उज्यांत लासता तसलो, ह्या संवसाराच्या भियांत आकांतांत संगतींत हांव भियोन हांगासर जियेता गाय. हो सोम्याक संपूर्ण समर्पण दिवन सोम्याक वेंग मारन कितेंय जावं दी हांव भियेना. म्हजो सोमी मागीर सांगता आसा जशें ल्हान भुरगें आपलो बापूय आसता आसतना धैर्य काण घेता, म्हाका कसलेंच भेना म्हणून. मोगाच्या भाव भयणो, म्हणजे मोगाचे न्हू आज युट्यूबार हे उपरांत तुमी पळयतले न्हू, खंडीत जावन धैर्य काण घेया सोम्या थंय. आमचो सोमी हस्कत न्हय, आमचो सोमी फटकिरो न्हय, आमचो सोमी सत जायतें घडला. त्या मनशाक काळजा पिड्यांतलें, कॅन्सरांतलें, ट्युमरांतलें, नाना तरेचे दुखेंतलें एकच घडये भितर आजुनी मनीस गूण जावन आसा. डाक्टर सोडले व्यक्ती समेती जीव जाल्यात, डाक्टर सोडले मनीस समेती मेला म्हणून तांकां जीवन जालें आसात. डाक्टरान ताणें ग्लावज काडून सकयल उडोवन आय एम सॉरी म्हणून सांगून हांवें जायते प्रयत्न केले, आतां म्हज्यान कांयच करूंक जायना म्हणून खूब मारोडोन आसली. पूण बाबार्थी एकलो मनीस आसलो, तो मनीस गूण जावन घरा आजून घडये जिवन भोंवता आसले. असले जायते संगती आमचे मदें आसात. केदाळ सोमी आमी सांगता आसा सगळें आमकां घडटा. देखून आज आमचो बाबार्थ सोम्याचेर मात्र आमी दवरया, जेजू क्रिस्ताचेर मात्र आमी दवरया. हेणे तेणें पळोवचें नाका. सभा संगती आमच्या वॉट्सॅपार येतात,
म्हणटात एकच उदाहरण काडूंक जाल्यार एक उदक पियेचें जाल्यार एक उदक पियेचें जाल्यार ते म्हणटात सकाळीं उठ थोडे म्हणटात उन्न उदक पिये, उन्न उदक पिये तुका बरें, ह्या कारणाक लागून उन्न उदक पिये. आनी एकलो म्हणटा उन्न उदक पिये नाका, ते ताळ्या भितर ते लासून येतात आनी लासून गेले जाल्यार तुका मागीर गळ्याचे प्रॉब्लेम जायत, कितें कॅन्सर कितें जायत, थंड उदक पिये. आनी एकलो म्हणटा बेश्टें उदक पिये नाका, मस्त उदक पिये नाका, इल्लें उशें उदक पिये. आनी एक म्हणटा बसून उदक पिये नाका, उबें रावन उदक पिये. आनी उबें रावन उदक पिये नाका, बसून पिये. आनी कोण म्हणटा ताका लिंब्याचो इल्लो रोस घाल, आनी कोण म्हणटा ताका जिरें घाल, आनी कोण म्हणटा ताका हळद घाल, आनी कितें करून पिये, तें घालून पिये, हें घालून पिये, मस्त सांगता. पूण खंयच्या पिडेक संपूर्ण रितीन गूण जालो मनीस हें आयकलो, गूण जालो म्हाका दिसना, हांव नेना. पूण सोम्याच्या उतराचेर गूण जाल्ले मनीस हांव वळखतां. सोम्याच्या उतराचेर, सोम्याच्या सक्तीचेर गूण जाल्ली मनशां हांव आयकतां. फाटल्या दिसांनी 5 वरांची सकाळीं म्हाका कॉल केलें, फादराबाद डिस्टर्ब करूं नजो म्हणून. 1:30 वरां राती ताळ्यांत उलोवप उसो आनी जायते प्रयत्न केले, मिठा उदक, तें उदक, हें उदक. आनी निमाणें म्हाका कॉल केल्या वेळार हांवें सांगलें तुज्या गळ्याचेर एक आशिर्वाद घालता आनी तें आशिर्वाद तुज्या गळ्याचेर तूं काड. सांजेर मागीर म्हाका फोन आयले, केदोळ तुमी तें म्हाका सांगलें की तें हांवें केलें फादर, आनी म्हजी दूख गळ्याची खंय गेल्ली म्हणून हांव नेना. देवाक जावं अर्गां, देवाक जावं स्तुती. तोच तुमी आजून आमचे मदें आसा, तोच तुमी आज आमचे मदें आसा. काल हांव म्हजें वाहन काडून वयता आसतना एका कुशीक पडलें, वयर वचनातलें तें वाहन वयर वचनातलें. कितें करचें आतां, दुसऱ्याक आडकळ जाता, हांव चिंतां. पावसालो दीस, पावस आयलो, एका जाल्यार चरण रिती पडले बरी जाल्लें. हांव चिंतालो कसो हेणें तेणें वयसो लोक वयतलो म्हणून. सोम्या मनशां धाडले आनी म्हजें वाहन खंय पावपाचें गी बऱ्या तरेन पावोवन म्हाका म्हजी भयण बऱ्या तरेन केलें. सोमी आम सांगाता आसा, चड पयस ना, म्हजे भितर आसा, म्हजे बोवारी आसा. सोम्याक चाकलो मनीस सोम्या सोडून पयस वचना, आनी सोम्याक चाकांतलो मनीस ताका हर एक सोम्याचे भावार्थ नाटल्या बरी जाता. देखून आज व्हडल्यांतले व्हडलें पातक, जे पातक आमी करता ती पातकां न्हय, सोम्याचे विस्वास दवरना तें व्हडलें पातक आज. सोम्याचे विस्वास दवरना तें व्हडलें पातक आज. कित्याक आमी अनाथ जाल्या, आमी निर्दोशी जाल्या आनी आमी दोशी जाल्या. कित्याक सोम्या मुखार आमकां आनी सोम्या पयस रावल्या आनी आज आमची गत असली जावं पावला. म्हज्या मोगाळ भाव भयण, मोग सोम्यांचो, मोग जेजूचो कितलो व्हरतो आमच्यान वर्णूंक जायना, आमच्यान चिंतूंक जायना. मोग जेजू तुजो काकूळ तूं दाखयताय, दया तूं दाखयताय. गीत आमी गावता, मोग जेजू तुजो, मोग जेजू तुजो, तुज्या थावन आमकां पयस सोडून नजो. जरी तर तुजो मोग हांव चिंतून जाल्यार म्हज्यान तो आटापूंक नजो. आमी गीत गावया, मोग जेजू तुजो. ते घडी आमी उपरांत गायतले. आतां तुजो हांव मोग करता म्हणलें गीत गावया. तुजो हांव मोग करता, संतोशान गावया. माध्यमार पळोवचे हर एक भाव भयण तुज्या मनांतच म्हणात, कोताच म्हणात तुजो वेळ दिया सोम्यांक. जायती अजापां पवित्र साक्रामेंता मुखार जाता म्हणून सगळो संवसार मानून काण घेता, सगळे क्रिस्तांव मानून काण घेतात. कॅथोलीक न्याय हेर आसले मानून काढतात. साक्रामेंता मुखार जायते अजापां जातात. आज ह्या देवाच्या उतरा वरवीं, ह्या जेजूच्या हजरपणा वरवीं जायते तुमचे बरें आनी खूब बरें बरें संगती घडोवन दित. जायते अजापां तुमकां आज घडोवन दित. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू.
तुका वर्गां दिता तुका मारिया तुझ्या पायात रावली सोम्या अख्खी श्री म्हणून प्रगटली तुझ्या पायात रावली सोम्या सभा तुझ्या पायात रावले सोम्या तुझ्या पायात रावतल्या तुझ्या वाटेन आमी चलतल्या तुझे संगी आमी गायतल्या फाटी सरचेना तुझी हांव स्तुती करता तुझी स्तुती करता तुझी हांव स्तुती करता Jesu, तुझी हांव स्तुती करता आता आनी सदा तुझ्या पांयां तळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी तुझ्या पांयां तळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटीन सोना तुझी आवडवी गाता तुझी आवडवी गाता तुझी आवडवी गाता जेसू तुझी आवडवी गाता आता आनी सदा तुझ्या पांयां तळा संगे हांव गायतलो हांव पाटीन सरचोना तुझ्या पांयां तळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो Hallelujah, 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 hallelujah. Argan tuka sumya Jesu, vandan tuka sumya Jesu, स्तुति तुका सुम्या जेजू, आराधना तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, जय जयकार तुका सुम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणो, म्हज्या मोगाच्या संवसारभर पळोवच्या देवाच्या कृपेन, देवान हो संदर्भ दिवन तुमी देवा सांगात हो वेळ खर्चूंक तुमकां फावो केल्ल्या आनी देव तुमचें कितें बरेंपण करूंक शिवयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या न्हू.
तुमचे कश्ट दूख बेजार सगळे सोमी जाणा. कितले तुम्ही लिपोवन दवरल्या रे, कितलेय तुम्ही सोम्यांत धांवल्या रे, कितलेय तुम्ही सोम्यांत धांवन नपय जावं प्रयत्न केला रे, सोमी जाणा. थंयसर पोरण्या तेस्तामेंतांत दोग भाव आसले, कायन आनी आबेल. एकल्यान एकल्या जिवशी मारले आनी तो धांवून गेलो. देव ताचो पाटलाव करून गेलो. एकलो धांवन गेलो, तांणी केल्ली खुनी धांपून दवरूंक, पूण देव ताच्या पाटल्यान गेलो आनी ताका सवाल केलें, खंय धांवताय तूं, खंय धांवताय तूं, कितें केलाय तुवें? सांगात आस पेद्रूय तशेंच ताच्या कोण्णें आयकनात, मिसांव कोण्णी मानून काणगेनात, धांवलो आनी जेजू ताच्या पाटल्यान गेलो आनी ताका म्हणलो, पेद्रू कोबा दीस खंय वेताय, खंय वेताय? तो म्हळ्यार सुमी म्हज्यान जावचें ना, हांव वेतां. खंय वेताय तूं, तूं खंय वेताय, खंय वेताय, खंय वेताय? वेर आर यू गोईंग? कोबा दीस पात्रे पेद्रू, आमी खंय वेचें? सगळें सुमी जाणा. पूण जरी तो सुमी जाणा जाल्यार सुम्याक आमी सांगलें जाल्यार सुमी म्हणटा, म्हाका दियात, म्हाका दियात. आज संवसार कश्टान पडला, आज संवसार आकांताक सांपडला, आज संवसार बेजारायंत आसा, आज संवसार एका तरेचे दुखेंत आसा, बुकेंत आसा. आनी मोग नासल्या बुकेंत, देवाची खरी वळख नासल्या बुकेंत कितें कितें करता आनी देदेस्पर जाला. संवसार देदेस्पर जाला. संवसारांत शांती ना, समाधान ना, बोगसण ना, काकुळट ना, दया ना, मोग ना, एकवट ना, कांयच ना. येवच्या आयतारा म्हाका एक थंयसर तेगा धर्माचे एक सहमिलनाक आपयल्लें. हांगा येवचे पयलें म्हाका कॉल आयले, म्हणाले आमकां थंयसर परमिशन मेळना, आमकां थंयसर परमिशन मेळना, आमचो संवाद करूंक आमी सांगात येवंक आमकां परमिशन मेळना. देखून फादर आमकां बक्षियात, 2 फावटी तुमकां सांगलें हांवें मुखार घालना, आमकां परमिशन मेळना. एकवटान जियोंक, मोगान जियोंक हांव संवसार तयार ना. नाका आमी मोगान जियोवचें. कित्याक भितर देदेसपण आसा, खोटेपण आसा. आनी त्या खोटेपणांत कोण आमकां गूण करीत, कोण आमचें खोटेपण काडीत, कोण आमकां नितळ करीत, निर्मळ करीत. पवित्र पुस्तकांत म्हणलें आसा, तुजे पातकां व्हरून मद्या दर्यांत हांव उडयतलो, तुजी पातकां व्हरून मद्या दर्यांत उडयतलो. देखून हांवें म्हळें आमची पातकां उडली न्हय, पूण देवाचेर खरो विस्वास दवरना तें जावन आसा व्हडलें पाताक. देवाचेर खरो विस्वास दवरना तें जावन आसा व्हडलें पाताक. पाताक कोणीय करता. ह्या संवसारांत जेजूक आनी मरयेक सोडल्यार म्हाका दिसना कोणी पाताक नासतना संवसारांत आयिल्ली. पूण आज पाताक देवाक गरजेचें न्हय, मनशां आमी गरजेचीं. कित्याक आमी देवाच्या मोगाची देवान विसरून काडलेली. आनी त्या पाताक आमी भितर धांपून दवरना. आमी पातकी पातकी म्हणटा. देवाच्या काकुळची विस्वास दवरल्यार पेद्रू बरें. देव कशें पेद्रूक आपल्या इगर मातेचो ताणें मुखेली केलो गी, पयलो पाप सैफ केलो गी, सर्गाची आनी संवसाराची चावी ताच्या हातान दिली गी सोम्यान. तशेंच आज आमकां एक अधिपती, एक अधिकार तो आमकां दिता. कित्याक सगळो अधिकार संवसाराचो आनी सर्गाचो जेजून सांगला, सगळो अधिकार, सगळी पदवी देवान म्हाका दिला, ती तुमकां दिता म्हणून सांगून. तर मोगाचें न्हू, कित्याक आमी असले अस्कस जाल्या, कित्याक आमी असले बिजूड जाल्या, कित्याक आमचे क्रिस्तांव भावार्थान आमी क्रिस्ताकून परगटना, कित्याक आमी भियेता, कित्याक आमचो भावार्थ हेरांक दिवंक, हेरां मुखार वचून उलोवंक, क्रिस्त जिवीत जिवंक कित्याक आमी भियेता. खंय आमचें तें भितर कितें धांपून आसा, धांपलेलें आसा. पूण स्वामी जाणा, आमी धांपून दवरलें स्वामी जाणा. ते केदाळ आमी उक्ते करता, त्या स्वामी ताका हात लायता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. वगेस बसले वेळार, एक सूर आसले वेळार, एक सूर आसले वेळार तूं तुज्या मनांत हाड कसली चिंतनां येतात. घडये ताजे राग आसा, ताणें तुका दुखयला, ताणें अपमान केला, आनी कितें केला, आनी कितें केला. स्वामी जाणा गाय, स्वामी जाणा. सगळे तुज्या माथ्याचे केस ताणें मेजून दवरल्यात, खंयचोय केस धरणी पडना बापाची जानवाय विना. देखून आज स्वामी जाणा, देखून स्वामी हात लायता. ताजे पयलें स्वामी आमचे कडेन कितें मागता तें आमी कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांतलें आतां आमी आयकुया. ताचे पयलें स्वाम्यान आमकां हात लावचे पयलें आमचें जिवीत कसलें जायत जाय तें आतां कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रा उदेशी भगवान पावलुच्या आमी आतां आयकुया आनी आमचें जिवीत त्या रितीन मांडून हाडया. स्वामी आमकां घरा वयचे पयलें, हें पळोवन अके जावचे पयलें, हे माध्यमान पळोवन आमचें हें आराधन आनी मिसाची बळी अके जावचे पयलें स्वामी आमकां हात लावन गूण करून दी. कोलोसेकारांक बरयल्या 3ऱ्या अध्यायांतलें
12वी वड थंय वाचप. देवान विंचून काडलेली परजा तुमी, देवान विंचून काडलेली परजा तुमी, मनशान विंचली न्ही. तुम्ही ओडोडले लिडर, तुमचे ओडोडले पदवेचे आनी ओडोडल्या सदरेचे न्हय, पण देवान विंचून काडली, देवाच्या मोगाची. कितल्या पुरबायची संगत आमकां. देवान म्हाका विंचून काडला. गॉड हॅज चोजन मी आनी गॉड लव्स मी. गॉड हॅज चोजन मी, गॉड लव्स मी. इतलो तरी भरवसो दवरी जाय. देखून हांवें म्हळें आमच्या जिणेंत व्हडलें पाताक न्ही, पातकां आमी करता ती न्हय. व्हडलें पाताक नंबर 1 पाताक हें पाताक देवाचे विस्वास दवरना, देवाच्या उतराचे विस्वास दवरना. हांव देवाच्या उतराचे विस्वास दवरना, देवाचे विस्वास आमी दवरना. देखून बागेन पावलो कोरस बरोबर म्हणटा देवान विंचून काडलेली परजा तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. तो म्हणटा आमी पवित्र आनी आमी चिंता आमी पातकी. आमचे मागणें देव आयकना, आमी पातकी, आमची देव मागणें आयकना. पण हांगासर कितें म्हणटा पवित्र आनी ताका मोगाची. देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. 3 उतरां आमकां सगळे जिणेंत आमकां जिरोवन 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 जियेवन स्वर्गा वशीत, स्वर्गा वशीत 3 उतरां पुरो आमकां. तुमी हांगासर आसा ताणें सांपावलो उद्देशें आमच्या लागीं उलोवचें की देवान विंचून काडलेली परजा तुमी. पयली संगत, दुसरी पवित्र आनी तिसरी देवाच्या मोगाची. आमी कोणी आमच्या संवसाराक मोग करना, कोणी आमकां कोणाकी आमी नाका. हांव इल्लोसो वेळ मागीर परतून रागार जातात, मागीर आमचें नांव पाड करतात, आमकां वाऱ्यार घालतात, कितें कितें करतात, झगडटात आनी आमचे खबर आमी तांकां सांगलें हेरांक सांगतात, आमचें बरेंपण आसल्यार वायट कर सोडटात, कितें कितें करता. पूण देव तशें करिना. कित्याक आमी देवाच्या मोगाची आनी खंडी जावन देवाचो मोग आमी जाणा तो आमकां आसा तशेंच मानूंक आनी घेता. आय लव यू द वे यू आर, आय लव यू द वे यू आर. हांव तुजो मोग करता जसो तूं आसाय तसो. तुवें चिंतचें नाका, नवीन हेसर म्हजे लागीं येवची नाका, पूण तूं आसा तसोच हांव तुजो मोग करता. देखून कितें जाय आमचें तुमचें देखून कनवळायेचें, दयाळायेचें, दीनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. कसलें कनवळायेचें, कनवळायेचें, कनवळायेचें काळीज आमचें तें आसत जाय. दयाळायेचें काळीज आमचें तें आसत जाय. दीनपणाचें काळीज आमचें तें आसत जाय. मोवाळायेचें काळीज आमचें तें आसत जाय आनी सोंसणीकायेचें काळीज आमचें तें आसत जाय. त्या दाडा जेजू आमकां हात लायता, आमकां गूण करता. जेजू आमकां हात लायता, आमकां गूण करता. पूण जरी तर असलें काळीज आमचें थंय ना जाल्यार आज हर एक आयकोप्यानो माध्यमांचेर आनी सांगात हांगा हजर आसल्यान हर एकल्यांक तुमकां जेजू घरावेचे पयलें तुमी आयकोन संपोवच्या पयलें हें आराधन सो मी तुमकां हात लावंक कशी व्हरता. ताका अवकाश दियात, ताका एक अवकाश दियात. जाके एक अवकाश दिलो, म्हाका सोम्या पळय जाय, कितें करचें हांव मोटवो दिसना तो म्हाका. ताणें एक अवकाश काडून गेलो, वयर गेलो आनी सोम्याक अवकाश मेळ्ळो. ताका आपोवन जाके सकले ये, आज तुमगेर म्हाका जेवणाक येत जाय, आज म्हाका तुज्या घरा येत जाय. सोमी आमी सांगता आसा, सोमी आमी सांगता आसा, आमच्या घरांत येता, आमच्या शेत समारां येता, आमच्या समुदायान येता, आमच्या कंपनीत येता, आमच्या ऑफिसांत येता, आमच्या वावरा जाग्यार येता, हर एक कडेन तो येता. पूण आमी मात्र ताका गण्य करिना. तो येता आमकां हात लावंक कशी व्हरता. ताका आमी म्हणटा म्हाका आपण नाका, म्हाका आपण नाका, म्हाका आपण नाका. आनी ताका आमी पयस दवरता. केदाळ आमी पयस दवरता, कोण चुकीदार. केदाळ आमी पयस दवरता, कोण चुकीदार. आज आमी चुकीदार, कित्याक सोम्याक आमी पयस दवरला. सोम्याक आमी पयस दवरना. जो हांवें 15 अध्यायान व्हडलो तुमकां सांगल्या प्रमाणे आमी सुकले फांटे जाल्या आनी कातर उज्या घालूंक आमी फावत आसले जाल्या, कातर आमी उज्या घालचे आसले फांटे जाल्या. पूण आज पवित्र आत्म्याचे कृपेन आमी बरया, पवित्र आत्म्याचे कृपेन बरया. आनी सोम्यांक सांगया, सोम्या म्हजें काळीज आज कनवळायेचें, दयाळायेचें, दीनपणाचें, मोवाळायेचें, सोंसणीकायेचें काळीज हांव करतां सोम्या. आनी म्हाका तुका समर्पण दिता. ये आनी म्हाका हात लाय सोम्या, ये आनी म्हाका हात लाय. सांगतास ती रक्तस्रावाची कश्टांची स्त्री, तिणें चिंतलें म्हाका एक अवकाश मेळा जाय, म्हाका एक अवकाश मेळा जाय. हांवें कितें करी जाय, वचपाचें आनी ह्या जेजू म्हणल्यार व्यक्तीच्या, येशू जेजू म्हणल्यार ताच्या व्यक्तीच्या लोबाक हात लाय जाय आनी हांव गूण जातली. एक अवकाश, एक अवकाश. आनी तिणें तो जोड काडून गेलो आनी ती गूण जाली. उपरांत कितें घडलें आमी जाणा. जेजून विचारलें कोणें म्हाका हात लायलो, कोणें म्हाका हात लायलो. म्हजी पदवेंत हांवें तिका गूण केला, ती गूण जाल्या, म्हजी पदवी इल्ली भायर सरली आनी ती कोण ती सोदूंक लागलो. आनी उपरांत ती म्हणूंक लागली हांव सोम्या. तर मोगाचें न्हू, जेजूक हात लावंक
थंयसर मार्ता आनी मरी आसल्या वेळार मरी जेजूच्या पांया तळा आशिल्ली घडी जेजूच्या पांयाक हात लावन आशिल्ली ती तिका तांकां बरेंपण जालें ताच्या भावाक जिवंत केलें. सांगाताच जी स्त्री ती परमळ तेल व्हरून आपल्या केंसांनी पांय पुसिल्ली ती पळोवंक लागली. जेजू जेवला सक्कट जेवलात आयले सैरे गेले पुरा गेलात शीस आनी जेजू थंयसर आसा तितके विशय घेता आसलो घडी जेजू ती ल्हवू भितर वचता खंयच्यान भितर वचचें पळयता ल्हवू भितर वयता आनी वचून सुगंध बारी पवित्र आनी सांगाताच बारी परमळीत मोलादीक एक वस्त ते परफ्यूम व्हरता आनी तिच्या ताच्या पांयार घालता आनी आपल्या केंसांनी ती पुसता. एक संदर्भ आनी आज जेजूक आमी एक संदर्भ दिवया वैसुम्या हांव तुजेर विस्वासता वैसुम्या म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता वैसुम्या आज सावन हांव तुजो आज सावन तुजें नथींग एल्स आनी खंयचें म्हाका नाका सुम्या तूं जावन आसा म्हजें सर्वस्व तूं जावन आसा म्हजें सर्वस्व. देखून म्हाका चिनो कशें तांणी एक अवकाश दिलो गे आमी एक अवकाश दिया. आनी उपरांत हांगासर आमकां देवाचें उतर म्हणटा एकामेकाक सोंसून व्हरात कित्याक आमचे सगळें काळीज आसा जाल्यार एकामेकाक सोंसून व्हरचें काळीज आसा जाल्यार देव आमकां हात लायता आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसल्यार आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. दुसऱ्यांक दुरसोंक कारण आसा जाल्यार एकामेकाक बक्षिया दुसऱ्यांक दुरसोंक कारण आसा जाल्यार एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बोगसणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोगसण्यां बरी जावं पूण चड शेगुणा परस चड तुमचें तें आसूंक जाय मोग आमचें तें मोग आसूंक जाय. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांत राज करूं न्हय हेरांचो राग द्वेश क्रोध आनी हेरांचें पाड उलोवणें हेरांचें दुखोवचें चोरचें नागोवचें अन्याय करचें अनित करचें असलें न्हय. कितें आसूं दी हांगासर जेजू म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांत राज करूं. आमच्या काळजांत कितें आसूं दी क्रिस्ताचें समाधान. कितें तें क्रिस्ताचें समाधान क्रिस्तान दिल्लें बोगसणें सोम्यान दिल्लें बोगसणें आमचें तें राज करून दी. सोम्याचें बोगसणें जर आमी जरी तर अनुभवना सोम्याचें बोगसणें जरी तर आमी अनुभवना खंडी जावन सोम्यान आमकां हात लावंक जायना. देखून भगवान पावल म्हणटा कोलोसाकारा बरोवन 3ऱ्या अध्यायांत सोम्याक अवकाश दिया. कसलो अवकाश ताचें राज ताचें समाधान तुमच्या काळजांत राज करूं. केन्ना सोमी जिवन जालो गे आपल्या शिसांक म्हणालो समाधान तुमकां म्हणजे म्हजें बोगसणें तुमकां आज मनशा कडेन सोम्याचें बोगसणें अनुभवना देखून आज मनशाचें मन दड्ड जालां. हात पांय केप्पे कुड्डे मोने थोडे आमी जाल्या सोम्याचें उतर आयकून सोम्या प्रमाणे जियोंक देखून हांव म्हणटलो परतून म्हणटा आमकां व्हडलें पाताक आज संवसारांत आमी देवाचेर विस्वास दवरना देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरना फकत आयकता सोडटा आनेक आराधन पळोवचें आनी मीस पळोवचें आनी टॉक पळोवचें पुरांत देवाचें उतर आसा पूण ताचेर विस्वास दवरचें भोव थोडें गरजे प्रमाणात कस जायल्यार मागीर ताचे लागीं हाचे लागीं मागणें कर तें कर हें कर म्हूण ताचे जावचें हाचे जावचें तो बरो तो सेकंड क्लास वो थर्ड क्लास असले चिंतना आमचे मदें येतात. तर म्हाका चिनो आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा तुमच्या काळजांनी देवाचें राज करूं. आमच्या काळजांत देवाचें समाधान आसूं म्हणजे देवाचें बोगसणें आमचें तें आसूं. केन्ना सोम्याचें बोगसणें आमकां ना तें आमकां सोडवण ना म्हणलें आज देवाचें उतर आमकां सांगता. आनी एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानान तुमकां आपोण मेळ्ळां. आमी सगळे एका कुडीचे. खंयची कूड ती इगर माता खंयची कूड ती जेजूच. ताची निगूळ कुडीचे सांदे आमी निगूळ कुडीचे सांदे भगवान पावल कोरिंथीकारा म्हणटा तुमी कशें एक कुडीक दोळ्यान सांगूंक जायना हांव पळयना म्हणून कानान सांगूंक जायना हांव आयकना म्हणून हातांनी सांगूंक जायना हांव काम करना म्हणून पांयाच्यान सांगूंक जायना हांव चलना म्हणून सगळ्यांनी काम केलें जाल्यार कूड संपूर्ण रितीन चलता. त्याच रितीन हर एकल्यानी ह्या कुडीचे निगूळ कुडीचे क्रिस्ताचे आनी इगर मातेचे कुडीचे सांदे जावन आमी खालते जावन चला जाय. आमी इगर माते विरोध इगर मातेचे वयर ताचे वयर ह्याजका वयर बिस्पा वयर ताचे वयर हाचे वयर जरी तर आमी खोटें उलयता तांकां अपमान करता आमचें तें सोम्याचें बोगसणें ना. सोम्याचें समाधान आमचें थंय ना तें आमी अनुभवूंक ना. देखून आज खंडी जावन सोमी आमकां हात लायता एक अवकाश ताका आमी दिवया
बरें जिवीत आमी जिवया, आमचें जिवीत वेस्ट करचें नाका. सोम्याक मोगाचें आमी करया, सोम्याच्या उतरा प्रमाणे बांदून हाडया. देखून सांत पावल मुंदस म्हणटा कोलोसाकारांक बरोवन, त्या शिवाय उपकारी मनाचे तुमी जायात. बरें जावं वायट जावं उपकारी मनाचें. बी थँकफूल आनी ग्रेटफूल. बी थँकफूल आनी ग्रेटफूल टू एवरीथींग दॅट हॅपन्स इन युअर लायफ. हर एका संगतींत दुरसां नाकात. कसली भुरगीं म्हाका दिलात, कसलें घर म्हाका, कसलो घोव म्हाका, कसली बायल म्हाका आर्थीक परिस्थिती पळय. हांवें सकाळीं उठोन सांजेर उठोन दनपारां सद्दां तेंच काम करी जाय, घाल्लेंच वस्तू घाली जाय आनी तेंच काम म्हाका, हेंच काम दुरसां नाकात. देव तुमकां भरपूर दितलो. तुमच्या काळजांत सोम्याचें समाधान आसूं दी. तुमच्या काळजांत सोम्याचें समाधान आसूं दी. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड मापान भरून आसूं. खरेंच जाणवायेन एकामेकाक शिकया. क्रिस्ताचें उतर तुमचें तें आसूं दी. जेजून कितें सांगलां तें तुमच्या तोंडांतल्यान वाळोवन दी. कशीं जायतीं उतरां वळटात, आमी तोंडांतलीं जायतीं उतरां वळटात आनी जायते तरेन उलयता हांव, पूण थंयसर वाळून दी सोम्याचें उतर. आनी उदंड मापान उतर वाळटा आसतना खरें जाणवायेन आमी एकामेकाक शिकोवंक जाय आनी एकामेकाक बुधबार सांगूंक जाय. सोम्यान अशें सांगलां, हांसून खेळोन न्ही, गमत कर न्ही, पूण सिरियसली पवित्र आत्म्याचे कृपेन बरोवन आमी एकामेकाक बूज सांगा. किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करन तुमच्या काळजांतल्यान देवाक अर्गां दियात. हर एका वेळार हर एका संगती देवाक अर्गां दियात. कितेंय जावं दी तुमच्या जिवितांत, बरें जावं दी वायट जावं दी. आज घरांत जेवंक तांदूळ ना, देवाक अर्गां दियात. आज लायट ना, देवाक अर्गां दियात. पुरपूर नाकात, देवाक अर्गां दियात. कितेंय बरेंपण जावचें आसा, कितेंय बरेंपण जावचें आसा. आनी जायते कडेन आमकां उदक ना, मस्त पावस येता, एक कडेन पावसूच ना, धग थंड, एक नाना तरांची संगती. आमी म्हणटा इतलो धग, इल्लो पावस येयल्यार कितलो पावस. फुरफुरे सोम्याचें समाधान आमी सोम्याचें बोगसणें आमी आजुनी अनुभवंक ना. पूण आज भगवान पावल म्हणटा, सोम्यान तुका हात लायची जाल्यार बाबा आनी भयणी म्हज्या मोगाच्या. सांत पावल म्हणटा देवाचें उतर आमकां जागयता. हर एका संगतीन देवाक अर्गां दी. हर एका संगतीन देवाक अर्गां दी. पुरपूर नाका, उतरान जावं करण्यान जावं, जें कितें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूच्या नांवान करा. सोम्या जेजूच्या नांवान करात. सगळें बेसांवांनी कृपेन सोमी सांगात आसा म्हूण काण घेवन तुमी करात. ताचे मरिफात देवाक तुमी अर्गां दिया. ताचे मरिफात देवाक तुमी अर्गां दिया. अपुर्बायची शिकोवण, अपुर्बायची संगती आज सोम्यान आमकां हात लायची जाल्यार कित्याक हांव गूण जायना, कित्याक हांवें मागलें मेळना, कित्याक म्हाका देव म्हजो मोग करना. देवा म्हणटात इतलें मागता, इतल्या घरांनी हांव मागणें करता, ताका सांगलें हाका सांगलें माग म्हणून कांयच म्हज्या जिणेंत घडना. कारण इतलेंच की हांव सगळें करता पूण सोम्याक हात लावंक म्हाका दिना. सोम्याक एक संदर्भ दिना, सोम्याक एक अवकाश दिना म्हाका हात लावंक. आनी थंयसर कुड्डे बातमी बसून आसतना थंय कुड्डे बसून आसल्या वेळार ते बोब मार, सोम्या आमची काकूट कर, जेजू आमची काकूट कर. आनी जेजूक एक अवकाश दिलो. तुमी कितें मागतात? आमकां दिश्ट जाय. तुमी कितें मागतात? आमकां दिश्ट जाय. आनी केन्ना सोम्याक ताणें अवकाश दिलो हात लावंक. ते दोळे उगडले, दोळे उगडले आनी ते पयलें ताणें पळयलें सोम्यांक. पयलें ताणें पळयलें सोम्यांक. ताणें पळोवन ताच्या दुस्मानाक तांची गमत करतले की कुड्डे तुमी तुमकां दिसना कुड्डे तुमी. कसल्या मनशांक न्ही, पयलें ताणें पळयलें सोम्यांक. सोमी ताजे मुखार हजर आसलो. सोमी ताजे मुखार हजर आसलो. मोगाचें न्हू, एक अवकाश आमी दिवया सोम्याक आमकां हात लावंक. आनी सोम्याची काकूळत आनी सोम्याची दया आमचें ती वाडोवन दी. आमकां न्हाणोवन दी. आमकां पवित्र आत्म्यान भरोवन दी. आमच्या शिरांनी आनी आमच्या सगळ्या कुडींत आनी आत्म्यांत तो सदांच रास करून दी. ताजें उतर आमचें तें रास करून दी. आनी थंयसर आमकां सोडवण मेळटलें. एक अवकाश आमी दिवया सगळें आयकोप्यान संवसार भर परतून आयकोप्यान. एक अवकाश ह्या सोम्या लागीं वचून ताच्या काकुळतीचेर ताजे दयेचेर विस्वास दवरात. देव तितलो कठोर न्ही आमकां पनिशमेंट दिवंक. देव तितलो कठोर न्ही आमी ताळयो पेटता तसलो न्ही. आमी दुकानांत आसल्या वेळार, आमी रिणांत आसल्या वेळार, आमी काम नासल्या वेळार, आमकां सैरीक नासल्या वेळार, आमकां कश्ट आयल्या वेळार, आमकां नाना तरेची टेन्शन, नाना तरेची पिडा आयल्या वेळार देव ताळयो पेटता तसलो कठोर न्ही. देव आमच्या संगत आसा. फकत ताका अवकाश दी जाय. सोम्या तूं म्हाका हात लाय, सोम्या म्हाका तूं हात लाय आनी कितें कर. जें आतां आमी आयकलां कोलोसाक बरयल्ल्या सांत पावलाच्या पत्रांत 3रा अध्यायात देवान विचून काडली परजा आमी कसलें काळीज आमचें जाय, कसलें मौन आमचें जाय. देखून देवाक आमी अर्गां दिता आनी मोग जेजू तुजो म्हणलें गायन आमी गायता. मोग जेजू तो तुजो
मोवा सारको गोड कितलो संवसारान कोणेच दिवंक ना जेजू मोग तुजे इतलो मोग जेजू तो तुजो मोवा सारको गोड कितलो संवसारान कोणेच दिवंक ना जेजू मोग तुजे इतलो akantan samperlia adar mellatuzo eksuro havaslia sangat mellatuzo parat pasun zalmon ailyal fari karunoso Moog Jesus o tuzo Jesus tuzo moga visron Patkant jive jiela Jesus tuje kalis dukaile Bokshi moji patkan Jesus tuzo moga visron Patkan jiela Jesus tuje kalis dukon Bokshi moji patkan Akam tantau sampurlyala Adar mellatuzo Eksuro havaslia Sangat mellatuzo Parat pasun zalmon ailyar Fari karunozo Moog Jesu to tuzo Saite Jesu dila tuwe Mezung zaun chenang kabar Morazaliar Jesu amin Ugdaskar amco serga Zaite Jesu dila tuwe Mezung zaun chenang kabar Morazaliar Jesu amin Ugdaskar amco serga Moog Jesu to tuzo Mowa sarko itlo Songsaran konen diwunk na Moog Jesu tuja itlo Moog Jesu to tuzo Mowa sarko god kitlo संसारार कोणेच दिवंक ना जेजू मोग तुजे इतलो आकांतांत हांव सांपडल्या आदार मेळ्ळा तुजो एकसुरो हांव आसल्या सांगात मेळ्ळा तुजो परत पासून Zalmon ailyar farik karunoso Moog Jesu to tuzo Jesu tuzo moga visron Patkan jive jiela Jesu tuje kalis dukonen Bokshi moji patkan Akantam sampurnya velar Udas mellatuzo Eksuro avaslia Sangat mellatuzo Porozol monai lonzariar Fari karunoso
hallelujah, 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 hallelujah. सम्या जेजू सर्ग सांडून आमच्या मध्ये उंड्यार पाराजर असल्या आम्ही तुका अर्गन दिता तुका वाकणटा तुका दिनवासता तुझे लागी आम्ही एक अवकाश मागता तू आमकां हात लावच्या खातीर सुमया आमी गुण जावंक कशी व्हरता आमकां आमी तुका समर्पून दिता आमचें सर्व सुख आमी दिता समाधान तुमकां म्हणल्या तशीसांनी गेल्या सगळ्या फातकांक तुका सोडून जावन गेल्ल्या तुका वीक केल्ल्या तुका अपमान केल्ल्या मौनपणी रावल्ल्या हर एकल्याच्या सिसान तुवें म्हळें तुमची फातकां बोगसाली एकाच उतरान समाधान तुमकां त्या समाधानान सम्या तूं आमकां तुजो कणगाण घेताय तें समाधान आमकां हर एकल्यान दी सम्या तुजो हात आमकां नाय सम्या ह्या संवसारांत कितेंच आमकां नाका सम्या आमकां फकत एकच ग्रेस काय तूं जावन आसा सम्या आनी आपुरबायच्या ग्रेस कायंत आत्मीक ग्रेस कायंत आध्यात्मीक मौल्याच्या ग्रेस कायेन सम्या तुवें आमकां आपण दिलाय देखून आज तू आमकां म्हणटा देवान विचारून काडलेली परजा तुमी देवाच्या मोगाची पवित्र तुमी वाट चुकोन आमी गेल्या सम्या आज तुजे आशिर्वाद आमकां दी त्या आशिर्वादान सगळे आमची भाव भयणां आमची भुरगीं आमची युवा जाणां आमची काजारी जोडी आमचे नाना तरांचे मागण्या आसलेली आमचे भाव भयणां ह्या जाका खातीर हेरा खातीर मागचे भाव भयणां जायत्या कश्टां सांपडल्या आनी तुजेर उर्बा आनी बावार दवरण जावं दोळे दिश्ट कान आयकोंक मतीक समाधान कुटुंबांत सोडवण जागे बेगीन विकून वचोंक सैरीक बरें शिका बरें रिजल्ट बरें काम नाना तर संगती मागच्या हर एकल्या सम्या आज तूं हात लाय हर एकल्या आमी आज तुका ह्या पवित्र सॅक्रमेंटान पळयलें मोगाळा जेजू तुजे मुखार येता हांव ना फाव आमी तुका हात लावंक पूण तुवें आमकां हात लावंक जाता सम्या जरी तर तुवें आमकां हात लायलो तर आमी गुण जाता सम्या आमकां सोडवण मेळटा आमकां सगळें बरें मेळटा संपूर्ण आमी नितळ जाता कापसां बरी धुवून जाता हिमा बरी धवे जाता पण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तुजी सोडवण आमकां लाभय सम्या तुजो आदार आमकां दी सम्या तुजे बेसांव आमकां दी सम्या हर एकल्या आमकां घाल तुजे बेसांव आमचे इगर्मातेचेर घाल तुजे बेसांव आमच्या हर एकल्या क्रिस्तांव कुटुंबाचेर घाल तुजे बेसांव हेर धर्माच्या भाव भयणांचेर घाल तुजे बेसांव आमच्या आर्थीक परिस्थितीचेर आमच्या राष्ट्राचेर आनी सगळ्या संवसाराचेर शांती समाधान आसूं सम्या तुजे बेसांव जावन आसा सम्या एक सोडवण आमकां समेस्तांक आनी त्या बेसांवाचो गुर्त जावन आसा कुर्साचो गुर्त कुर्सार दिश्ट घाले कशें बचाव मेळ्ळे की आज तुज्या कुर्सा वरी आमकां समेस्तांक बचाव मेळटा सम्या त्याच कुरीस आमचे जिणेंत आयिल्ल्या वेळार वावरता आमी सांडनासतना तुजेर विस्वास सोडून आमी अविश्वासी जायनाशें तुका लपतोन जियोंक तुवें तें एक जावन जियोंक सम्या तुका वेगमान जियोंक सम्या आनी फकत तुजो आनी तुजो आनी एकच तुजो मात्र मोग कर तुजी आज्ञा आनी तुजी शिकवण आमी पाळून जियोंक सम्या आज आमकांच आमी तुका समर्पिता तुजे आशिर्वाद दी जेजू तुजे आशिर्वाद आमकां दी जेजू तुजे आशिर्वाद आमकां जाय अर्गां तुका सम्या जेजू वंदन तुका सम्या जेजू स्तुती तुका सम्या जेजू जय जयकार तुका सम्या जेजू हालेलुया 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 नित्या voda sacra
समासवे नावार्ता. आमेन. प्रार्थूया. हे देवा बेची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फर्जदान आमचे ते आमी बगी सरको. तुझे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिसराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता राज करताय सासनांच्या सासना. Somyangdin Vasuyan Toboro. Somyangdin Vasuyan Toboro. Somyangdin Vasuyan Toboro. Moga Parimita Sokaro. Din Vastolo Somya Sarvaikadi. Wakantalo Mema Sansakari. रस्तार्तो सर्वाणी या संसारी रायामा सर्वांसो सदंकाली सोम्याक दिन वासुयान तो बरो सोम्याक दिन वासुयान तो बरो सोम्याक दिन वासुयान तो बरो मोगा परिमिता सोकरो. संतोषाच्या उमाल्यानी बरून काळजा आमची तुझे थंय उबारून तुका हरसून तुका वर्णून गायता एका तार्यान. वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा. ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा. ये कृपे सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. बहिणी भावाने बलिदान पावते खातीर आमच्या पांतकास उडास काण देवा लागीं बक्षान मागून ताच्या काकुळती उलो मान सांगता आमी हांव पातकी म्हणटा. हांव पातकी स्वर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बघा सदांच हांव कार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. स्वर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया.
देवा आमच्या बोमगाळ बापा तुज्या भुरग्यांक एका मनाचें आनी एका काळजाची तूं करताय जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासयताय ताची आशा धरूंक बळेपणां आमकां फावो कर आनी ह्या तीर संवसारांत सर्गींच्या सदां बाळतेल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासना आमेन. सांत पावलून कोरिंदकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र स्नान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलेलो न्ही. म्हाका धाडलेलो सुवार्ता परगट करूंक. ती क्रिस्ताच्या कुर्साचे बळ नापयस जायन अशें मनशाच्या जानवयाच्या उतराविणी ती परगट करूंक म्हाका धाडला. नासाक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता, पूण बाचावेक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे समर्थेची रुजवात. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, जाणाऱ्यांची जानवाय हांव नास करतलो आनी बुदवंताची बुदवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो. बुदवंत आतां खंय आसात? शास्त्री खंय पावल्यात? वाद विवाद करतले हे आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात? ह्या संवसाराची जानवाय देवान पिशे म्हूण करून सोडल्या न्हय. देवान आपले जानवायेन थारायलेले प्रमाणे संवसार आपलेच जानवायेन देवाची ओळख धरूंक शकना जालो. देखून आमच्या संदेशाचे पिसाये मुखांत सतमंतेल्यांनी तारण जोडूंक देवाची खुशी जाली. वय जुदेव कुणा मागतात, ग्रेक जानवाय सोदतात, पूण आमी कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक परगडता. जुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातीच्या तो एक पिशेपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातींच्याक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जानवाय. कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता ते मनशाचे जानवाये प्रास उत्तम आनी जे कितें देवाचे अस्कत काय म्हूण दिसता ते मनशांच्या बळा प्रास बळिश्ट. देवाचे उतार हे श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराची विश्वासी जतनेन भरल्या. नितीवंतानो, सर्वेस्पराक उल्हासाची गितां गया. विदे काळजाच्यांक असली स्तुती सोंपता. विणी वाजोवन सर्वेस्पराक वाकाना. दासर्यांचे किन्नारेन ताका संगीता करा. श्लोक. पृथ्वी सगळी संवसाराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरें. सगळी ताची कर्तुवा विश्वासीपणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पोर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. राष्ट्रांच्यो आलोचन्यो सर्वेस्पराक व्यर्थ करता. परजांच्यो येवजण्यो तो निर्फळ करून सोडता. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ ससनांक बाळता. ताच्या काळजाची योजना संततेक संततेक तकतात. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. मनशापुता समोर उबी रावूंक फावो जायशें तुमी कळनासतना मागा आनी जागृत रावा. Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. तो दीस येताना देवाचे राज हे परी म्हणयेत. 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळूंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नातिल्ले आनी हेर 5 बुदवंत. बूद नातिल्ल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले, पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या संगाता आपल्या कळशुल्यांनी तेल घेतले. होरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सकटांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मध्यान राती एक बोब जाली. अळे होरेत आयलो, ताका मेळूंक येया. इतले आयकलेस त्यो 4 देडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बूद नातिल्ल्यो बुदवंत लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आशिल्ले तेलांतले आमकां इल्ले दिया, आमचे दिवे पालवतात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या सरशी वचून मोलाक घेवचेच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोस. आनी आयतो आशिल्ल्यो देडयो तांचे सांगाता लग्नासाला भितर सरल्यो आनी दारवाटो दांपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना, जायना, तुमी कोण म्हूण हांव नेणा. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची ती आमी नेणात. देवाचे उतार हे. म्हाका न्ही तुका क्रिस्त. सर्वस बापा हाड नायल्या काणीक जावं तुका. ल्हान ती काणीक पूण स्विकार कर बापा. ओपून दिता दिन वाशिकार जावन तुका. गाळ बेसान तूं तांचेर येता रोका. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या. किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदम तुज्या. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या. किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदम तुज्या. म्हज्या मागाच्या मागाती आमचें बलिदान सर पदवेदारा देवपाक मानता तसलें जावं दी म्हणून. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडी महिमेक आमच्या निपुळ सभेच्या दावांक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा एकेच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परजा तुवें करून घेतली. दयाळपणे तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतींत सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर दिवं आमी सांगात आसा आमी ताका आमी दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हे तुजेंच एक आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरे गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. ओन सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातसताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांची बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबरतसो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत दिवचो उंडो आनी सुडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगत सेवतीला आमी मेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेत उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीक म्हाका मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आमकां मर्यादेवाची माय सांगाती, भगिवन धर्म दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता अशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर वायटांतले विघ्नांतल्यान तूं आमकां निवार. दया करण्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानात रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. सुम्याची शांती आनी समाधान सदां काल तुमचे सवे आसूं. माया मगान एकामेकाक आमी शांती दिवया. शांती आनी समाधान तुमचे सवे आसूं. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जेजू, देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ती म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या कास उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडा रगत आमकां मेजतांक सासणाची जिविता पर्यंत व्हरून पावो. आमेन. स्वीकार केली तर तुमी दुबल्या धाकटुल्या, म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो, स्वीकार केलो, स्वीकार केलो. हांबू केलो म्हाका कावयले, तानेलो म्हाका पियेवंक दिले. दयेन आनी प्रितीन म्हाका चलयले, तयार केला हांवें
तर तुम्ही दुबल्या धाकटुल्यांक म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो, स्वीकार केलो, स्वीकार केलो. प्रार्थूया. सर्गीच्या आबो मोगाळ बापा, तुवें काकुळतीन आमकां दिल्लें जेजूच्या मासान रगत आमच्या पिडे सत्म्याक भरपूर भलायकी दिव आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. एका सुत्रान तुमकां समेस्तांक जेजू आज आत लायता देखून देवाक जावं अर्गां आनी हांगासर हजर असल्यांक आनी माध्यमां नाना रितीन पळयतल्या समेस्तांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागोवंक खुशी व्हरतां. आनी तुमकां जरी तर हें आराधन हप्त्याचे आनी टॉक्स आध्यात्मीक मौल्यां हाचे विशीं तुमकां बरें लागता जाल्यार तुमी पळयात, हेरांक कितें फॉरवर्ड करात आनी सबस्क्रायब करूंक चुका नाकात. आदी फुडेंच तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ता शांतीने मोगान सोम्याक हात लावन तुमी गुण जावंक हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार काळजा जेजूच्या पातक्यां गोजवणेच्या मोगान सगळें स्लाशा आमकां सांडो नाका. Ite dare ce mai